इंडिपेंडेंट आज जवळजवळ 60 लोक आम्ही फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी एमएलए रवी नायक सराक मेळ्ळे आनी सरान आमकां सांगलें तुमचो रिस्टार्ट मायनींग करपाक ते आमचो फूल सपोर्ट आसा. आमी 15 एमएलए एनी टायम 100% तुमचे बरोबर आसा अशें ताणें आमकां सांगलें. तशेंच येणारे जुलय सेशनान एसेंब्लीक आमी मायनिंगाचो पॉयंट रेज करतले आनी सीएमाक हे नदरे हाडून दितले अशें म्हणून ताणें सांगलें. मायनींग सुरू जावची अशें म्हणून ते प्रयत्न करता जाले 7 वर्सां जालीं. 12 बंद जाल्ली. तेंचे प्रयत्न चालूच आसा. ते कितें म्हणटा 6 म्हयन्यान जाता 6 म्हयन्यान जाता 6 म्हयन्यान करता 6 म्हयन्यान करता म्हणून आतां 7 वर्सां गेलीं. आतां आनी केन्ना जातलें तेंगेलें ते पडले त्रासांक. पूण ते त्रासांत ते पडलेले आसात ते आमकां सांगपा येयले बाबा कशें करून हें करा म्हणून. आमी विधानसभेक उलोवंक शकता. आमी विधानसभेक 100% म्हणजे 40 जाण आमी ठराव हाडूंक शकता. पूण हो ठराव घेवन कोण वतलो? हे ठराव घेवन वयर कोण वतले? आमची घराणे कोण दितलो वयर व्हरून? तर मुख्यमंत्र्यान दिवपाक जाय. तर मुख्यमंत्र्याचें काम आसा हो ह्या विधानसभेक एकमतान हो ठराव जो आसा तो ठराव हाडूंक जाय आनी सीएमान तो ठराव बरोबर एक डेलिगेशन घेवन प्रायम मिनिस्टराक आनी मायनींग मिनिस्टराक मेळपाक जाय. पूण ते सरकार आसा ते सरकारान हें सगळें पळोवपाक जाय. सरकार म्हणजे लोकांचे पयशे सरकार कडेन येता आनी ते पयशे लोकांचे वेवस्थीत लोकां कडेन पावोवपाचें काम सगळें मायनींग वाल्यांकूय थोड्या वरांत तांकांय कळपाक जाय कितें चल्लां तें. पूण तशें केले शिवाय न्हवरोय मना आनी व्हंकलूय मना जायना. म्हणून हें काम मुख्यमंत्र्यान घेवचें कारण ताका आमचे पेक्षा ताका चड खबर आसा कारण त्या बेल्टार तो रावपी.